आयज आमकां सांगात दिला देखून देव बरें करूं. म्हाका जाय तुमी जाणो जावं की देव आनी हांव तुमचे पासत आमच्या इश्ट आनी वांगड्या पासत मागतात दर दिसा आनी तेच परी आमच्या मागण्याचे जमे आमचे मिनिस्ट्रीन. पूण दर वर्सा आमी खेरी दीस कुशीन दवरतात. सो आमचे सगळे खामदार तुमच्या पेकोवपाक आनी बऱ्यापणा पासत मागणे कोत्तात तुमकां गरज त्या भागान. मुखार प्रोग्रामान हांव तुमचे पासत मागणे कोत्तेली. पूण म्हाका जाय पयले तुमी पळोवंक आमचे हालींच सुरू जाल्ले वेबकास्ट आटापला सोयरीगोत परब जोडपाचेर आनी ही एक चड लौकीक जालेली मागण्याची विनंती जी दर वर्सा आमकां येता. बायबल एक पुस्तक सोयरीगोतीन बरें तो जावन आसा आनी म्हजो आवडीचो ग्रंथ आनी दुसऱ्यांचोय म्हाका दिसता तो मातेव 20:23. तो जेजूक विचारताले सगळ्यांहून म्हत्वाचो म्हानामेंत खंयचो तो सगळ्यांहून म्हानामेंत तुज्या दोनूय देवाचो तुवें सगळ्या काळजान मनान आनी आत्मान बोलान मोग करूंक जाय. दुसरो म्हानामेंत ताचे परी आसा तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेलाचो कर. आनी कांय सुमारा पाटी म्हाका थावय जाली की बायबल सोयरीगोती विशीं सांगता म्हूण. आमची सोयरीगोत देवा थाय, ताची सोयरीगोत आमचे थाय, पवित्र तिनीदारीची सोयरीगोत बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आनी ताचे सोवे आसलेलो बांद पास. आमची सोयरीगोत येरा लोकां सोवे. पूण म्हाका दिसता केन्नाय लोक एक वस्त चुकतोयता की बायबल आमकां स्वता बदल आसलेल्या सोयरीगोते विशीं खूब शिकयता. आनी हें म्हाका इतल्या वर्सांनी थावें जालां आनी हांव हें खरेंच मानता की चडशें कारण आमकां लोकां सांगता बरी वागणूक करी नजो तें कित्याक आमच्या भितर खोलायेन थान आमी स्वता लागीं झुजतात. आनी जर तूं स्वताचो मोग करिना जाल्यार तुज्या दुसऱ्या लोकां सोगा ती बरी वागणूक दवरूंक जाय. ती म्हत्वाची सुवात सुरू करपाक. तुजो न्हू एक वस्त जी आमकां थावी जावंक जाय आमच्या सोयरीगोतीन ती आमी चोत्राय दवरूंक जाय कित्याक व्हडलो बोबाव कोत्ता ती. तुजा न्हय जायते फावटी आमी गरज नासलेले वस्तूंक लोक दितात ज्यो शेवटाक कांयच अंतर करिनात. आनी आतां आमकां थावें जालां कशी म्हजे तोडणे पिरायेन हांव कितली चांचल आसली तें कशी हांव ल्हान वस्तू विशीं व्हड बोबाव करी आनी हाची कसलीच खबर नासली. आनी तशें करिना जावंक हांव कशी शिकलें आनी म्हाका आनी कितली शांती सोयरीगोटेन मेवल्या ती. आनी त्यो ल्हान वस्तू ज्यो देव आमकां शिकोवंक सहयोग दिता खरेपणी आमची काळजां आनी सोयरीगोत बदलूंक शकता. बरें प्रश्न उडोवन बरें ताचो जबाब दिवया. तो सुरू करुया. पयलो वो क्रावली लुझियानांतल्यान सुझनाचो ते म्हणटा वचन कशी सोयरीगोत परत जोड येता जातून दुसरी बाजू कबूल जायना की तें पूण वायट जाला म्हूण. म्हज्यान कशें माफ करूं येता जेन्ना दुसरी बाजू तयार ना मानूंक दुखयला म्हूण म्हाका. बरें पयले सुवातेर जेन्ना आमी कोणाक बोगशितात तेन्ना आमी ताचे पासत करिना आमी स्वता पासत कोत्तात. आनी म्हाका दिसता हातून एक व्हड लिसांव आसा म्हूण शिकोवंक. म्हजो एक पुस्तक फुडल्या गिमान भायर सतलो नांवान तुजेरूच उपकार कर आनी बोगोस. म्हाका दिसता वर्सां जालें आमी चिंतात बरें हांव तुका कित्याक बोगसूं तूं दुखी पासून ना वो कित्याक बोगसूं तुका तें फावो ना तूं तयार ना म्हणून तुवें वायट केलां म्हूण. पूण खरेपणी बोगसोन हें म्हजे पासत म्हजे सोयरीगोतीक देवा थाय आनी शांती म्हज्या काळजान आनी एक सोयरीगोत परत जोडपा विशीं. म्हणजे चिरूल दोगा जाणांक जाय ती सोयरीगोत चालू आसोंक म्हणजे फकत एकल्याकूच ती चालू जाय जाल्यार आनी दुसऱ्याक ताचें बिलकूल पडलेलें ना जाल्यार परत जोडप आगोड जातलें. पूण तुवें कितें सारकें तें करूंक जाय खूब 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 वेळाक तुका सारको जबाब मेवच्या आदीं. आनी तुजा न्हय तो कितें पूण सोदी नाका. बरें म्हत्वाचें आसलें शिकोवंक गरज ना म्हूण हांवें सारकें तें करूंक सारको तो परतीपाल मेलोंक. हांव सारकें तें कोत्ता देवाचो म्हाका मोग आसा म्हूण आनी ताका जाय हांवें तशें करूंक. आनी बायबल गालेस्कारांक हातून म्हणटा सारकें तें करूंक पाटी सरो नाका कित्याक वेळ येतोच तुका त्याच कश्टाचें फळ मेवतलें. तर हातून जायतेंच एका व्यक्तीच्या मनान वाडपाचेर आतापलेलें जाका खरेंच तें प्राप्त करूंक जाय. आनी म्हाका सदांच सांगूंक बरें दिसता की मनीस बुद्दीन वाडला जो आपली चूक पयली मानून घेता आनी तसले मनीस परवा करपाक ना कोण सारको आनी कोण सारको ना तो सगळ्याकीन चड ते शांतीचें मोल कोत्तात. आतां हांव म्हणूंक सोदिना की आमी इच्छा मोदूंक फावो ना शांतता रावंक पूण तेंय सारकें ना आमी सारकें तें म्हणूंक जाय. पूण आमी आमचें झूज बिचून काडून नियालूंक जाय हें तितलें म्हत्वाचें गाय ताचे विशीं येदो व्हडलो बोबाव करूंक. बरें हो प्रश्न त्याच मार्गान मातसो चलता सो दिसता. कनेक्टिकटान कॅटलीन विचारता आनी तें म्हणटा म्हजो घोव आनी हांव डिवोर्स दितात ताचे सोबार वर्सां ड्रग्साचे संवयान लागून. बरोच तेम तो सोदपाचे देगेर रावलो आनी आमचे 16 वर्साचे दुवेक ताचे सवे कांयच कालान केलें नाका. पूण दुसरो रस्तो आसा कित्याक बापूय दुवेची सोयरीगोत म्हत्वाची त्या पासत. बरें म्हाका दिसता असले परिस्थितीन एक वस्त जी एका बापायन वा आवयन करूं येता ती खात्री करूंक त्या मनशा सवे तूं कशें उलयता तें
जशें एक आवयन चोत्रायन रावोंक जाय बापाय विशीं उलोयतना जेरूल धूव चावोल्या घोडयेक चावोंक ताका खुबूच कारण आसात. ताका बॉक्सनाचो म्हत्वपण शिकोय ताच्याच बऱ्याक. ताका शिकोय की फकत देवाच्यानूच त्या मनशाक बदलूंक जाता म्हूण. आनी हेवूय शिकोय की जोरी ताणें ताका एकदम निराशी केला ताची चड निराशी जाला म्हाका दिसता कोणी वायट संवयेक एक सांपडलेलो पळयल्यार. आनी हांव म्हणना तांकां जबाबदारी ना म्हूण कित्याक हांव जाणो तांकां जबाबदारी आसा म्हूण. पूण सोयरी गोतीचे बाबतीन आमच्या लोकांक बदलूंक जायना आनी त्या लोकांचो जबाब आमकां दिवंक जायना. तर आमचो सदांच एकूच जबाब मोग करूंक. न्हय लोकांक फकत तुजेर दाबो दवरूंक दिवंक आनी चालूच दवरूंक तुका परत आनी परत आनी परत दुखोवपाक. पूण जर बापायक तसली तरी सोयरीगत जाय. चड म्हत्वाची दुवेन एक चालू दवरूंक कित्याक तें जायत एकूच अपेक्षा जी ताका आसत तो परत क्रिस्ताशी येवंक म्हजे बापायन. सोबे म्हाका तीच सोयरीगत आसली तूं जाणय. वर्साच्या वर्सांक म्हजो अपमान केल्या उपरांत ताणें 40 वर्सां तो कबूल केलो ना. ताणें केदींच म्हणोंक ना हांव चुकलो. ताणें केदींच आनी जर तूं तुका तें म्हणोंक रावलेलें तर आयज तूं थंय आसा थंय आमी ताका आदार दिलो ताचो मोग करून ताच्या म्हातारपणांत ताका आदार दिवंक. आनी तशें करूंक म्हाका स्वता कांयच बरें नासलें. पूण हांव जाणा आसली देव म्हाका कितें कर म्हणटा तें. आनी ताचो परिणाम आनी तें करूंक वर्सां लागलीं न्हय दीस. ताणें शेकी क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण घेतलो बाल्तिस्म घेतला आनी आसलो त्या शेवटाक 2-3 वर्सान हांवें बदलप पळयलें. तर आमी रावोन देवाक आपल्याक जाय तें करूंक आनी म्हाका परत म्हणूंक जाय कित्याक म्हाका दिसता कांय लोक आसात आनी ते आयकोंक जाय. सो तूं एक बुद्धीवंत क्रिस्तांव जावंक सोदता जाल्यार पयलें पावल घेता तो तुवें जावंक जाय. आनी ताका सारको परिणाम मेळच्या आदी तुवें खुबूच वेळ कितें सारकें तें करचें पडटलें. सारकें तें करूंक कितें तें सारकें म्हूण आनी तें देवाक मानदवता त्या पासत आनी देवाक परिणामाची काळजी घेवं दी. बरें, हा कॅरोलायनाचो एक प्रश्न आसा. कॅरोलायन विचारता 40 आनी बेविस्वाशी जाल्या उपरांत तूं मुखार कशें वेता. पळय म्हाका दिसता हिजेरूल एक कठीण परिस्थिती. हांव नकलो देवा विने हें कशें जायत पळय तें. तुमी जाणो म्हज्या विधान म्हाका दादल्यान चडूच दूख दिल्लें. म्हज्या बापाय म्हजो पलो घोव दुसरे दादले विस्वासघात नाकारणी बेविस्वासपण असल्यो जायत्यो वस्तू पळय. पूण हांव देवा लागीं काजार जातोच तो खूब एक प्रश्न नासलो. हांव ताचेर राग काडटाली कित्याक हांव ताका ह्या येरा परस त्रातार कोत्ताली म्हूण. आनी म्हाका उगडास आसी एक दीस म्हज्या मागण्यान तुज्यान म्हाका ताचेर विस्वास दवर म्हूण कशें सांगूं येता. दादल्यांनी म्हाका कितलें दुखोवलां तुज्यान कितें म्हाका विस्वास दवरूं सांगूं येता. आनी म्हाका उगडास आसा दोनयान मुलें तुका खरेंच तुका विस्वास दवर म्हूण सांगना तुका तुजेरूच विस्वास दवर म्हूण सांगता. आनी अस तरेन हो प्रश्न दादला तिका म्हज्यान भास दिनेचो ती परत दुखोवची ना म्हूण दिनेचो. कित्याक लोक तो लोक आनी तांकां सगल्यांक गुन्यांव आनी चुकी आसात. पूण जर ती ताका आनीक एक सहयोग दिवंक सोदता जर तो आनीक एक सहयोग मागता जाल्यार आनी ती सोत मानता की तेंच तिणें करूंक जाय म्हूण जर बरो दिसता रस्तो चलोवंक बरो दिवप सदांच सोडूंक दिवपा परस बरें. जर तें करूंक तयार आसा जाल्यार तें चिंतून वेचचें पडटलें. बरें तूं जाणय हांव बुद्धीवंत जावंक जाय जाणो जावंक म्हाका परत दूख जावं येता म्हूण. पूण जायत तर देव व्हड आसा म्हाका पेकोवंक. आनी तेन्ना तरी तिका धादोसपण मेळटलें की तिच्यान करूं येतालें तितलें तिणें केलें म्हूण तें सारकें करूंक. पळय जाणो जावंक की खरेंच देव आसा थंय आनी आमचो भावार्थ घालता आनी न्हय आनी खंयच्या मनशां सारकें तुवें तुजो भावार्थ देवान घालूंक जाय ताणें लोकांक फुडो करूंक. आनी आमी जाणो लोकांक एक स्वतंत्र इच्छा आनी ताच्या देवाक नाकारूं येता. तुजो न्हय जेन्ना हांव केन्नाय हांव देवाचेर विस्वास दवरता आनी दुसऱ्या मनशा पासत हांव त्या मुद्द्यार पावलां की तो तांकां कितें सारकें तें करूंक फोर्सार करचो ना. पूण हांव म्हजो विस्वास ताचेर घालून म्हाका खात्री जाता की तो म्हजी काळजी घेतलो म्हूण. म्हणटच आमी कितलेय फावटी दुखोवल्यार त्यो सदांच आसा आमकां पेकोवंक. एलोनो थान सिंथिया आलींच दोगा भयणी मदें हांवें तुटलेली सोयरीगत जोडली. म्हज्यान कशी फुडाराक ही सोयरीगत दवरूंक जातली तर मुख्य खंयचो वस्तू आसात परत सोयरीगत जोडटोच तांची गरज सोयरीगत चालू रोव. बरें पयले सुवातेर ताणें पयलें पळोवंक जाय अशें घडोवंक कारण कितें तें खात्री कर की ती वस्त पयस करूंक. आनी सोयरीगती विशीं ज्यो वस्तू हांव शिकल्या घडयेक फकत ह्या प्रोग्रामार उलोवंक चड जातल्यो. पूण पयले स्थानार आमी समजूंक जाय की आमी सगळीं वेगवेगळीं चड वेगळीं. वर्सां फाटीं हांवें एक पुस्तक वाचलो आनी म्हाका गमलें की दर एक मनीस वेगवेगळ्या
देवान दिल्ल्या स्वभावांनी जल्मला म्हूण आनी त्या स्वभावा प्रमाणे ताचें व्यक्तित्वपण हाची उदरगत जाता. त्या भायर जनसावर वस्तू ज्यो ताचे थंय घडटा ती वाडोवन वेता तेन्ना आनी उपरांत ते एक व्यक्तित्वपण उत्पन्न करता आनी व्यक्तित्व बदलूंक जाता, ते मुदार करूंक जाता, ते सुदारूंक जाता. आमचे बॉल वाडूं येता पूण तुज्यान तुज्या स्वभावाचेर ताबो दवरून येजो. तूं न्हय हांव सदांच हीट आनी तोंडार उलोवपी जातलें आनी अशेंच जावंक शिकल्या बरें वागणूक आसोंक आनी लोकांचेर गरजो. पूण जर आनी कोणूच कांय करिना तर हांव सदांच कितें पूण कोत्तली. तूं न्हय कित्याक अशेंच हांव आसा बरें आनी कोणूय ती उणी मारून पयलीं म्हणपाची ना आनी हे वते करुया कित्याक ते जल्मांक थावन फाटल्या दार आसात देखून ताणें सजमोंक जाय. ताच्यो दोगूय भयणी ताचे कित्याक वेगळ्यो तो त्या वेगळ्या जारा सवे मान दी, ते वेगळ्यो जाराक रेस्पेद दी आनी तांचो वालोर कोर. जो वेगळो सार आमी लोक आतां पळयतात कित्याक आतां म्हाका थावें जाला म्हज्या देवा जो देव म्हजे की वेगळो नासलो जाल्यार आमी गोंडोलान पडपाची कित्याक हांव वेगीं चलता ना आनी तो लुवान चलता कित्याक ताका वेगीं चल म्हणटा. केन्नाय जर हांव कोणाक सोडून दिवंक कबूल जायलें आनी तांकां काकूत दाखोवंक तयार ना तो एक बरें भाशण घेवन येतलो कशें आमी काकूतसार जावंक जाय तेन्ना केन्नाय हांव तेंच ताचें सवें कोत्ता. तर आमकां एकामेकाची गरज आनी हे एकामेकाक अंतर आसा ताची आमकां गरज. तर हांव चिंता तुजो न्ही म्हजो निमाणो संदेश तुका हो तुज्या भयण्या मदें वेगळोसार आसा ताका मान दिवंक जाय, ताका रेस्पेद दी आनी तांकां भायर वच दाखोवंक तूं तुमची किंमत कोत्ताय म्हूण. सगळ्यांकूच किंमत जाय, सगळ्यांकूच आमची किंमत करूंक आमकां शाबासकी दिल्ली जाय. आनी तुजो न्हय म्हाका दिसता लोक तुजे चुकी सजमोन घेतलो म्हूण जर आमी खरेंच ताची किंमत केल्यार आनी खुबश्या वर्सांक रेस्पेद दिल्यार तुजो न्हय आनी आमकां हे सगळ्यांकूच जाय. हांव खरेंच सत मानता की लोकां वांगडा वागणूक करून शक्य ना तुका देवा थंय सारकी सोयरीगोत ना जाल्यार आनी ताचे बागसणे तुका मेवल्यार बगर आनी स्वता थंय कशी बगरी वागणुकीक रावंक जाय तूं जाणो जाल्यार. आनी हाचो अर्थ हो तुमी जाणत आमचे विशीं कांय वस्तू आसात ज्यो आमकां सगळ्यांक मानना. म्हणजे म्हजे विशीं वस्तू आसात ज्यो तूं जाणय हांव मागताली असल्यो वस्तू पळोवन म्हूण हांव आतां तशें करिना कित्याक म्हाका खोलायेन थान सजमनी मेवला. देवान म्हाका रोचला म्हूण वय म्हाका चुकी आसात पूण म्हाका बॉलूय आसा आनी त्या बॉलाचेर हांवें म्हजें दोन मान दवरूंक जाय. पूण म्हज्या घोवा वो आनी कोणा सवें वागणूक जावचे आदीं म्हजे सवें म्हजी वागणूक बरी जावंक जाय. आनी आयज ह्या प्रेक्षकांक चड म्हत्वाचें की तुवें जाणो जावंक की एक सोयरीगोत कोणा वांगडा थाऱ्यार घालच्या आदीं गरज तुवें पळोवंक म्हजी सोयरीगोत देवा थंय बरी आसा काय. सो तूं स्वताचे नाक्रेंत भरला वो लोजेन भरला वो तूं अपराधान वो निंदा वो खाला सगलो वेल जे येता ते तूं तुजे येतले भायर लोकां सवें कुन्नटकायेन. तर हें चड म्हत्वाचें. बरें हांगा एक प्रश्न आसा जो तेच भाशेन वेता. तो ऑस्ट्रियांतल्यान मायकलान धाडला आनी तो म्हणटा म्हाका एक प्रश्न आसा. चूक जाली तो मिखायला आनी तो चड म्हत्वाचें कित्याक हो प्रश्न ताच्या घोवा विशीं. तर मिखायला विचारता म्हज्या रागाचेर एक प्रश्न आसा पूण फकत म्हज्या घोवा विशीं आनी फकत आमच्या जिविताच्या कांय भागांनी. तर म्हज्या ह्या रागाच्या वक्तार कशी शांत रावय आसा ताणें म्हाका आवडना तो वस्तू म्हटल्यार बरें हांव देवाशी वेतेली आनी हांव मागणे कोत्तेली दाखोवंक ह्या प्रश्नाचें मूल खंय तें. जर फकत आपल्या गोरकाराचेरूच रागार जाता थंय नाकांनी आसा काय. एक पोन्नो घावो आजुनूय उक्तो आसा काय. कोडे कितें पूण जाचो तुवें फुडो करूंक ना जाचो तुवें फुडो करूंक जाय वो तुज्या फाटल्या जिवितांतलें कितें आसोंक काय. तुजा न्हय म्हाका स्वता कळून आयलें की केन्नाय म्हज्या बापायच्या सोंबाचो कोण आसत हांव ताचे सवें हांव रागान उलोवपाची म्हणटोच एक कारण आसा तुजा न्हय. रागाच्या फोला सवें मुद्दम कारण चड बरें पूण तुज्यान खरेंच तें काडून उडोवन येजो तुवें शिकल्या बगर कशें त्या रागाच्या मुलाचो फुडो करचो तो. आतां आमकां स्वताचेर ताबो आसा आनी आमच्यान शिकोय येता तुजो न्हय. रागाचो उपयोग ना आनी तें एक मूर्खपण आनी कशें तें केदींच बोल्ली ना तें आनी प्रश्न आनी वायट आनी वायट जावंक पावता. आनी तुजो न्हय आमच्या स्वताचेर ताबो धरून शिको येता खरेपणी आमचे सवें वाद विवाद आसल्यार कितले पिसायचे ते रागार जावंक. पूण तुजे पासत म्हाका काल जाणटान दिसता की जर तूं खरेंच हो प्रश्न सुटावो करूंक तेले तर घडयेक तुवें मूल कितें तें पळोवंक जाय. बरो संदेश बरें. वय
हे एलिनॉय थान ब्रेंडात धाडला आनी ते म्हणटा एक सोयरी कोटीन जुंय भासाभासेचो तुटान आयला दिसता थंय कसली मोगाल वाट आसा भासाभास सुरू करूंक भासाभासचो आदी बंद जाल्लो सो दिसता नासतना चड राग वो वाद विवाद. बरें एक वस्त जें हांव शिकल्या की जोर हांव कोणा लागीं कित्याचेर उलोवपाक आसल्यार जें हांव आदींच जाणो तें करच्या आदी गोडेक चंचल जावपी हांवें पयलें मागणें करूंक गरज आनी देवा लागीं मागूंक जाय म्हाका सारको वेल विचून आदार दी म्हूण. वाद विवादाचे वेल चड म्हत्वाचो जें तूं जाणय ताका बरो येवकार मेवचो ना म्हूण. तुका कोणा लागीं उलोवंक पासून नाका जेन्ना ती थोकल्या वो उचांबोल आसा जेन्ना तांकां आदींच दुसरो प्रश्न उबो जाला जेन्ना ती चडूच भुकेल्यान म्हणजे कोणा लागीं उलोवपाचो तुवें वेल विचूंक जाय. आनी म्हाका दिसता भासाभास जाताना तुवें खात्री करूंक जाय की तूं फकत उलोवंक नाका पूण तूं आयकोंकय तयार आसा म्हूण. म्हाका उगडास आसा देवान म्हटलें तूं जाणा हांवें केदींच उलयना तूंच उलयता हांव आयकोता आनी तेंच तूं उलोवंक सोदता. आनी म्हाका देवा वांगडा हांवें म्हज्या जिविताचो वेल जाला जंय म्हाका दिसो आमचे मदें उलोवंक जायनासलें आनी म्हाका गमलें म्हाका प्रश्न आसा म्हूण आनी तें म्हज्या जिवितान एक मूल नाकारणीचें आसलें आनी तें परी उठपण जाल्लें की जरी देव आनी हांव प्रयत्न कोत्तालीं की त्या वयर उलोवंक आनी तो म्हजे बरोबर कबूल नासलो जाल्यार हांव तोजवीत करी ताचें मन बदलूंक तो म्हजे बरोबर कबूल जायना म्हजी नाकारणी केल्या परी म्हाका दिसो आनी हांव नोको आसली आकोन ती हांव कितें ती हाचे मोदें अंतर तर हांव चिंता तो चिंती नासलो जाल्यार हांव नाकारली अशें दिसो आनी तो म्हणटा म्हाका सोत्या जाय म्हजें मत परगोटूंक आनी हांव म्हणत रावो की तें हांव जाणो म्हूण पूण तेन्ना हांव तोजवीत करी ताचें मन बदलूंक आनी तो म्हाका एक व्हडलो सहयोग आसलो कित्याक म्हाका थावें जालें म्हजें मत ही एक वस्त आनी कोण ती एक दुसरी वस्त. देव 12 वस्तू विशीं सैमत नासलो आनी तरी तो म्हजो मोग करी. तो फकत एक अंतर आमच्या मोता वयर आनी खरेपणी सगळ्यांक अधिकार आसा आपलें मत दिवंक. आमी शिकोंक जाय कशें परी तांकां सगळो वेळ दिनाका जावंक तांकां तो नाका आसतना पूण तुज्यान कोणाक तूं चिंताय तशें चिंतूंक घडचें ना. तर म्हाका दिसता मनशाक मान दिवन तुजे मनान तयार जावंक ताचें आयकोंक जेन्ना भासाभास चलता तेन्ना ते परी ताची किंमत करूंक की तांची किंमत करता तांकां गमोवंक की ताचे परस वेगळे चिंतपाचो अधिकार आसा. तुजो वेल विचून काड आनी हांव सोत मानता देव तें सुफल कोत्तलो. कठीण आसतना पर्यान भासाभास चालू दवरूंक एक चावी बऱ्या सोयरीकोत सांबाळपाची. वय वाद विवाद नासतना तुज्यान वस्तू थारार घालून असो आनी वाद विवाद जायत्या लोकांक एक भिरांकूल सोपोन कशें थोड्या लोकांक आनी ते रोकडेंच कोत्तात. म्हाकाय ते रोकडेंच जाल्ले जाय रोकडेंच म्हाकाय रोकडेंच मागणें म्हणटच हांव शिकोंक पडटालें सारको वेल सोदूंक आनी खरेंच देवाक एक कालीज तयार करूंक आनी कोणाकूय इतलो दुस्वास जातलो तांकां तो वेल चुकलो म्हूण जो देव तांकां दिवंक तोचवीत कोत्ता आनी उपरांत ती आपल्याक जाय तेन्ना कोत्तात. तर ते फकत आमी शिकोंक जाय. बरयला गॉर्डन्सविल वर्जिनियांतान पॅट हाणें खुंयच्या वेळार आमी म्हणूंक जाय आमच्या निसर्गत परत घडीन येजो ही अदीक बरें ती थंयच सोडून दिल्यार बरें. म्हाका दिसता हें तुका खरेंच देवानूच दाखोवंक जाय. म्हाका दिसना हातून तुका कोणाच्यान ABC दिवं येता म्हूण. कांय सोयरीगोत आसा ज्यो परत घडून येजो तुज्यान भोगसूंक जाता तुज्यान विसरून मुखार वचो येता पूण भोगसोन्याचो संदेश अर्थ न्हय परत घडप केन्नाय तें अशक्य जाता तुजा न्हय. आनी हांवूय हें खरेंच मानता आनी हें हांव म्हज्या स्वताच्या जिवितान शिकल्या फाटल्या 5 वर्सांक कांय परिस्थितींनी जिवितान सगळ्याक वस्तू खारान आसतनाच सोडून काजाराक आनी तुजा न्हय त्यो सोरीगतींनी पूण अजापाचे कितल्यो लोक जे म्हज्या जिवितान आयल्यात जे म्हज्या जिवितान आसतना हांव चिंतालीं ते थंय सदांच आसतले म्हूण. हांव इश्ट आनी लोकांची खबर करता जाचे वांगडा हांव काम करी वो कितें तूं चिंता ते सदांच आसतलीं म्हूण आनी मी सदांच उलयतालीं. तें सदां काल जाल्लें ना. वेल जालो आनी ती गेली आनी तुजा न्हय अशेंच कवता. तुजा न्हय असल्या मनशाची हांव तोखणाय कोत्ता म्हज्या जिवितान ती आसल्या तांचो हांव आभार मानता. पूण तो आनीक परत ना तो ना म्हज्यान ते बरे भाशेन उगडास करूं येता पूण ते सरीगतीन मुखार वचोन येसो तर परत घडप सदांच शक्य ना. केन्नाय कोण आपली भुमिका करूंक तयार ना तुजा न्हय. केन्नाय देवाक नाका तुवें तें चालू दवरलेलें तुजा न्हय ताका तुवें मुखार वचोंक ती एक असुरक्षीत विखावी सोयरीगत मनीस तुका परत आनी परत आनी परत दुखयत रावता. म्हाका दिसना देव आमकां भायर वच म्हणटा आनी पळय कितले पावटी लोकांच्यान आमकां दुखोवंक जाता. तें तुजें खाली सुरक्षीत दवरूंक थोडी बुद्धी आनी सजमिकाय आसा पूण तो एक अचोऱ्याचो देव वय आनी आमी कांय वेळार आमी तेवूय अपेक्षा दवरूंक गरज. तर हो एक मुखेली प्रश्नाक
घडयेक एक व्हडलो जबाब. पूण मारयाक जाणो जावंक जाय म्हज्यान पयली सरी गो देवा थाय कशी जोडी येता. पळय, देव परत जोडूंक सदांच तयार आसता. तर तुवें कितें करूंक जाय अशें कांय ना. तुवें उक्तें सोदूंक जाय देवाक, सहयोग दिवंक ताका जाय तें करूंक. तो आदींच जाणो आसलो सगळें तें वायट कोत्तेलें तें तूं जल्मान येवच्या आदीं. आनी तो तयार आसा तुका बोक्सोनें दिवंक. बोक्सानाचें मोल फारीक केलें जेन्ना क्रिस्त खुर्सार मेलो. आनी तुवें फकत घेवंक जाय. तुवें ताचे विशीं वचोंक जाय आनी म्हणूंक जाय चुकली. थंय ताका हांवें जाता कशेंच पातक चड व्हड न्हय देवाक तुका बोक्सोनें दिवंक. खंयचो कोण इतलो खोलायन ना तुका भायर काडूंक. म्हाका हें आयज आयकोंक जाय. तुवें परत सुरू करूंक वेळ जावंक ना. तुवें चड वस्तू वायट करूंक ना. सो तुका देवा सवय परत जोडप जाय जाल्यार तें तुका आतांच मेळो येता. तुका आनीक रावपाची गरजूच ना. तुवें फकत देवाक सांगूंक जाय तुका बोगोस म्हूण, तुका कुरपा दी म्हूण, तुका एक आसल नवी सुरवात दी म्हूण. आनी तुका सारकें कशें जियोंक जाय तें शिकोवंक तूं त्याच खणीन परत आनी परत आनी परत पडना जावंक. देवा थांय परत जोडप जावप संवसारांतली सोंपी वस्त जर आमी फकत शिकल्यार कशें तें आमी आपणावंक. तूं जाणय सदांच आमी शिकता फावो तें आमी घेतात आनी करपाचें कांयच ना. कुरपा देव आमचे पासत करता जी आमकां कितेंच फावो न्हय आनी ही आमची खालती वस्त. हांव तुजी शी आयल्या दोनया हे सगळे जागान हांव व्हड गुंडलान आसा. म्हाका बोक्सोन हें फावो न्हय. हांव नकलो तुज्यान म्हाका बोक्सून येता जाल्यार. पूण हांव जाणो तुजें उतर आनी विस्वास दवरता तुजेर. हांव घेता आतां कोश्ट तो कोर प्राप्त करूंक मुचें मेळपाक. घेता तसलें आयदन जावंक मुंचें घेवंक आनी फकत घेवंक जें आमकां दिलां तें. तर आमी चिंतूंक फावो ना तें आमचेर आसा म्हूण तें दिवंक ना. तें आमचें कामूच न्हय. तें सगळें देवाचें. ताणें आमकां एक नवी सुरवात, एक आसल नवी सुरवात पूर्णतायेन बोक्सोनें मेळपाक सगळें गरज तें केलां. पळय बरें अपेक्षा दवरता आयज तुवें कितें आयकलां तें तुका आदार दितलें तुज्या सोयरी गोतीन आव्हान फुडो करूंक. आयज हांव वेल घेतली मागणें करूंक तुज्या गोरवां खातीर. आनी जायत्या जाणांचे मागणे पासत विनंती आयसल्या. तर एक नुमानो कसो जे हजाराच्या हजारांक मेवलेलें आसा आनी तांतले 3 हांव तुमकां वाचून दाखयता. फकत तुमकां दाखोवंक लोकांच्या जिवितांत कितली खोलायची दूख आसा ती. पूण तांकां बरी खबरूय दिवंक की ही मागणें कोत्तोच देव मदें येता आनी सगळेंच बदलूंक लागता. मागणेक शक्तिवंत शक्तीधर वस्त. आमकां एकामेका पासत मागणें करूंक चड म्हत्वाचें. आनी असल्या दिसा जे आमी एक वतान येतात आनी दान मन दिवन मागणें कोत्तात आनी सत मानता की बरांतले बऱ्यो वस्तू जावंक शकता म्हूण. म्हाका सदांच आवडटा बायबल म्हणटा तें चिंतूंक जाकोबान की एक खाली स्थान केल्ले एका प्रामाणीकपण मनशाचे मागणें जायतीच शक्ती उत्पन्न कोत्ता. आतां हाचो अर्थ न्हय की प्रामाणीक मनीस सगळ्याच सारकें कोत्ता म्हूण. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमकां देवा थाय बरी सोयरीगत आसा. म्हणटच आयज आमच्यान शिवासना मुखार येवं येता प्रामाणीक दादलो आनी अस्तोरी जावन देवा सवय बरी सोयरीगतीन उबी रावन आनी जशी मागणी कोत्तात. म्हाका जाय तुमी वांगडी मागणें करूंक जशी मागणें कोत्तात आनी सत मानता अदीक शक्ती उत्पन्न जाता परिस्थिती बदलूंक. म्हज्या पुता मॅक्सा खातीर मागणें कर. ताच्या काळजान एक खोलायची नाकारणी आसा. ताच्या बापायन ताच्या जिवितान कसलोच भाग घेवचो ना, प्रयत्न करूंक ना. मॅक्स 14 वर्साचो आनी तो कितेंय करूंक तयार आसा ताच्या बापाय सवय सरीगत जोतूंक. हांव मागता केन्नाय पूण हें घडोवंक आतां. तो दुखलवलेलो पळोवन म्हजें कालीस रडटा. वडिलांक कितलें कठीण पळोवंक आपली भुरगीं कितें भोगता ती आनी ताच्यान कांयच करूंक जायना जावंक. पूण देवा कारगा आमकां हें उणें ना कित्याक देवाच्यान सदांच कितें करूं येता. उगडेच तर देवा थंय सगलें जावंक शकता. देव आमच्या बाजूर आसल्यार आमी अपेक्षा सोदी नेजो. म्हजी 20 वर्सांची धूव कसलीच तोलमोलता ती म्हजे कडेन उलोवची ना. आमी सदांच तांटाच्या कोलांचेर चल्लेल्या परी आमचें घर एक झुजाचें मैदान जालां. 6 म्हयने जाले हें चलूच आसा आनी तें सुसूंक जायना. कितें करचें तें आमी नकलोत. आमकां शांती जाय. बरें आमी मागतात देवान तुमकां कितें करूंक जाय तें दाखोवंक म्हूण. तूं जाणय केन्ना देव आमकां कितें करूंक जाय तें दाखयता केन्नाय तो आमकां कांयच करिना म्हणटा आनी आपल्याक सगळें काम करूंक सोदता. पूण तो जेरूल आमी देवाचें आयकोंक जाय. आनी एक म्हज्या काजारान परत जोडपाक जाय. म्हजो मोग नासो जालो नास्तीकपण आसा ताच्या वरदान. हांव काजार जाली तो दादलो परत जाय. हांव देवा लागीं मागता ताणें म्हाका ताका गरज ती बायला जावंक. पूण म्हाका चड दूख भोगता आनी हुस्क्यान आसा. तुसा न्हय खरेपणी हो एक ल्हानसो नमुनो दुखीचो
जो लोकांच्या जिवितान आसता. आनी हांव जाणो घडयेक आजूय लोक आसा हो प्रोग्राम पळयता आसतले जाणी आपले मागण्याची विनंती धाडूंक ना आनी तूं चिंताय बरें हांव चडूच केल्या बरें तूं जाणूय ह्याच वेळा तुका भितर वतली. जेजूच्या नांवान आमी तुजेशी येता बापा आनी दोनी आमी तुका दिनवासता. आमच्यो सगल्यो गरजो आमच्यान तुजेशी आडूं येता म्हूण तूं जाणय आमी मागच्या आदी आमकां कितें जाय तें पूण तूं म्हणटाय तुजे कडेन ना कित्याक तुवें मागूंक ना देखून आमी मागतात. ह्या सगळ्या मागण्याच्या विनंती पासत आमी मागतात आनी जी तांचे नांवान करतात वजाराच्या वजारांनी. आनी देवा हांव आमची दर एक गरज आनी हांव मागता तुजे कुरपेन आनी काकोतीन तूं ही परिस्थिती बदलतले म्हूण. आनी हांव मागता दोनया तूं हें कोत्ता तेन्ना तूं ओगली कुरपा शक्ती आनी बॉल ह्या लोकांक जाणी विनंती धाडल्या तांकां दितले म्हूण की तूं तांकां कितें करूंक जाय आनी कितें करूंक नाका ताचें मार्गदर्शन दितले म्हूण. आनी जर उपरांत तांकां आनीक लांब कालाक सोंसचें आसा तर देवा हांव मागता तूं तांकां कुरपा दितलोय म्हूण तें करूंक. आनी तुका आर्गां दिता बापाय की आयज तूं आमचें मागणें आयकतलोय म्हूण आनी आमच्यो गरजो दितलोय म्हूण जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. आतां म्हाका जाय तुमी आतां म्हणूंक देव हे परिस्थितीन वावुरता कितें तें जावं तें एक भुरगें एक काजार वो कितें जावं. म्हज्या काजाराक अपेक्षा ना म्हणचें सोडून म्हूण देव म्हज्या काजारान काम करता. म्हज्या भुरग्याची अपेक्षा ना म्हणचें सोडून तूं म्हूण देव म्हज्या भुरग्याचेर काम करता. हांव सोत मानता की आमच्यान इतलें करूं येता. मागणें केल्या उपरांत म्हणून देव वावुरता. आमी जाणो की सदांच आमचे वालेरी परमणे वस्तू करिना म्हूण पूण आमकां कांयच बदलो ना दिसना म्हूण वो कांयच जायना देखून हाचो अर्थ न्हय देव वावरिना म्हूण. तर तूं म्हणत राव देव आमच्या जिवितान वावुरता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक नेसन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.